पाहि मां मम इष्टदेवा श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्टदेवा श्री वेंकटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्टा पाहि मां मम इष्टदेवा श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्टदेवा। अज जनक दिविजपति गरुड ध्वजने अजमिळ वरदा गज मोक्ष प्रदने अज जनक दिविजपति गरुड ध्वजने अजमिळ वरदा गज मोक्ष प्रदने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने। परिहरिसि निजानंद नीडो अज्ञान परिहरिसि निजानंद नीडो पाहि मां मम इष्टदेवा श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्टदेवा। वारिजापते अघ परिहारने वारि सुदुरिता दया पारवारने वारिजापते अघ परिहारने वारि सुदुरिता दया पारवारने वारि जनाभा करुणा वारिधिये वारि जनाभा वारि जनाभा करुणा वारिधिये वारि जनाभा करुणा वारिधिये वारि जनेत्र वरदा श्रीहरिये वारि जनेत्र वरदा श्रीहरिये पाहि मां मम इष्टदेवा श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्टदेवा श्री वेंकटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्टा पाहि मां मम इष्टदेवा श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्टदेवा। पाहि मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश रक्ष मां। श्रीमद संयमंदित स्वामी महाराज की गुरु महाराज की गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज
दर्शकं देवस्य वर्गः सह सोऽयतोजनी आशये द्वितीयमासप्तसेवा मातृषु द्वितीयमस्य वृषभस्य ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವಾಸ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ. ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಜೈ ಜೈ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಜೈ ಜೈ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಜೈ ಜೈ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್. ವೆಂಕಟೇಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ವೆಂಕಟೇಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ವೆಂಕಟೇಶ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ವೆಂಕಟೇಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ವೆಂಕಟೇಶ
हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ धन्यनादेना संयमेन्द्र गुरुगणा कंडु धन्यनादेना संयमेन्द्र गुरुगणा दण्डकमण्डल कुण्डशोभित पुण्डरीकाचन दासरा दण्डकमण्डल कुण्डशोभित पुण्डरीकाचन दासरा कंडु धन्य नादेना संयमेन्द्र गुरुगणा कंडु धन्य नादेना संयमेन्द्र गुरुगणा संयमेन्द्र गुरुं भजेहं संयमेन्द्र गुरुं भजेहं संयमेन्द्र गुरुं भजेहं संयमेन्द्र गुरुं भजेहं काषाय वस्त्र सुंदर वेश श्रीश बकुतिय तेज प्रकाश काषाय वस्त्र सुंदर वेश श्रीश बकुतिय तेज प्रकाश दास जनरा क्लेश कळेवा दास जनरा क्लेश कळेवा काशी मठದ ಗುರುಗಳ ಪಾದವ काशी मठದ ಗುರುಗಳ ಪಾದವ ओम श्री हरि गुरुभ्यो नमः प्रथम जावनु आमगेले इष्टदेव सपरिवार वेंकटरमणाक साष्टांग वंदन कोरनु तशीची आमगेले आराध्य देव व्यासरघुपती नरसिंहाक उडगास कोरनु तशीची काशी मठाचे वृंदावनस्थ गुरुपरंपरेक नमन कोरनु तशीची प्रातस्मरणीय वृंदावनस्थ श्रीमत सुधींतीर्थ स्वामेले चरणाक वंदन कोरनु आयचे ह्या समारंभ आयिल्ले काशी मठाधीश आमगेले परमपूज्य गुरुवर्य श्रीमत संयमेंतीर्थ स्वाम्यांगेले चरणकमलाक साष्टांग वंदन कोरनु तांकां ह्या समारंभाक हार्दिक जावन स्वागत करतास तशीची गांवचे सकट महाजनाक परगांवचे महाजनाक तशी भटमामाकय आयचे ह्या समारंभाक हार्दिक जावन स्वागत करतास आज एक अविस्मरणीय दीस आमी कितलींय वर्स तकून स्वाम्याले पादस्पर्श आमगेल्या गांवाक देवळाक जावको म्हूण लेखिल्लें तें आज साकार जालां
तशी आमगेल्या गांवचे तर्फेन स्वाम्या लागीं आमकां आशिर्वाद कोरका म्हणून विनंती करतास. प्रथम जावन देवालय तशीची आमगेल्या स्वाम्यान स्मरण करून हांगा मेळ्ळेल्या सर्वांकय प्रितीन आशिर्वाद करतात. कसरकीची मस्त वर्ष दुगून आमकां दिसता एक 8-9 वर्सां जाली. मस्त पेंटेचे हांगा विशेष जावन देवालय जिर्णोद्धार जावं गा. आमकां दिसता बंटवाळ आयले न्ही शिरवेक. कितलीं वर्ष दुगून आमगे दवळ जीर्ण जाल्या. आमकां जिर्णोद्धार जावं गा, जिर्णोद्धार जावं गा. मागीर तें देवाळाल जिर्णोद्धार जाल्यार भय्य कोणाक म्हळ्यार आमकां सहज एक दवळ मंदूचें म्हळ्यार अत्यंत पुण्य खंय. ताज्या पशी व्हड पुण्य काम खंय एक जिर्णोद्धार करचें. सांगतात की गंगा तिरारी एक दवळ मंदूचें आनीक 10 दवळ मंदूचें आनी एक जिर्णोद्धार करचें म्हळ्यार 10 दवळां तत्तुल्य खंय एक देवस्थाना जिर्णोद्धार करचें. तुतूल पुण्य काम म्हूण सांगता ती. म्हळ्यार गंगा तिरार करचें. गंगा तीर गंगा म्हूण सांगल्यार पापवत खंय. मागीर थंय वास करचें म्हळ्यार तें आनीकय पुण्य खंय. गंगा म्हूण सांगल्यार गंगे गंगयो ब्रुयात खंय योजनानां शतानबी. गंगा म्हूण सांगल्यारीची आमगेले जन्म जन्मांतरांक केल्यान पापवत खंय. मात्र न्हय गंगे म्हूण सांगचें ना. थंय आमी रपताय जाल्यार ते गंगे तिरार रब्बून गंगे उद्दा पिवून गंगेचे वायू घेवन रब्बिल्यार तें व्हड पुण्य म्हूण सांगता ती. थंय एक दवळ बांदूचें म्हळ्यार ताज्या व्हड पुण्य म्हूण सांगतात. जाल्यार तसो आनी एक दवळ न्ही बांदूचें 10 दवळ 10 देवस्थान बांदूचें म्हळ्यार सांगचें जालें कसो वताचें जाल्यार ताज्या पशी व्हड खंय एक देवस्थाना जिर्णोद्धार करचें. वर्तुकी तवळ गंगे तीर कांय मोल ना ताका. म्हळ्यार पुण्य काम म्हूण अर्थ. तें पुण्य न्हय हें पुण्य व्हड तशें कशें न्हयना. जाल्यार जनांनी प्रवर्तन करूंक म्हूण तें वाक्य अर्थवादू सांगतात. एक प्रेरणा दिवंक नका. आतां सरकार आतां आनी इलेक्शन पावलें वय की न्हय. इलेक्शन पावचें ना मस्त गॅरंटीस येता ती करताय की ना की येत ना कसन घेयची कसन आमी हें करता ती तें करता ती. आतां भाशेन सांगता जाल्यार मॅनिफेस्टो वय की न्हय. कितें आतां मॅनिफेस्टो आमी कशें चोलका आनी जनान आमकां कशें वोट घालका. पळयलें नासतना आतां भाशे तशीच आमकां जाल्यार एक प्रेरणा नाका. आमी कशें चोलका म्हळ्यार तें उदाहरण एक हें उदाहरण तत्तुल्य म्हूण सांगीन न्हय रे आमी. जाल्यार मनावचें तशें तशी आमकां प्रेरणा जावं गा. कृष्णान सांगलां वय कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन फल करू फल इच्छ करू ना. जाल्यार न मंदोपि न प्रवर्तते फलमनुद्दिश्य. एक फल उद्देश नासतिल्लें कोण एक प्रवर्तन करना. मंदू जाल्यार बुद्धी ना जाल्यार तो प्रवर्तन करना म्हूण सांगतात.
तबला आम काय झालं रे एक प्रवर्तन गोर काय झालंय इथे पण शंका फल शंका सांगता ते कसन की विष्णू सहस्रनाम म्हणल्यारी कसन की ते मेळता हे मेळता निंगच्या बरोबर मेळना मू एक पंथ म्हणल्यार मेळना रे 1000 पंथ म्हणल्यार रे 1000 म्हणल्यार अनेक पंथ म्हणल्यार रे तुका एक फल मेळता ना खंय वचना ते पळय आमी एक बुद्धी एक प्रवर्तन जे आमकां आदुकून आमगेले तातूंत प्रीती वाडूंक आदुकून तें घालचें आतां तुका आमी सांगता ती व्यापार करता तूं लाभ नातले व्यापार कोणी करता बाय सांगच्या पुरय रे सरकार कसले लाभ गेला ती तातूंत एक लाभ आसा लाभ नातीन कोणें प्रॉफिट नातीन कसले व्यापार करूं वचना तशें आमकां काय जालें रे मन्ना तूं एक इच्छा सुका इच्छा प्रवर्तन करूं ते खातीर आसन वाक्य सगळें सांगचें नंतर ताका कसलें फल ना म्हूण न्हय आमगेल मनांत एक प्रवर्तना शक्ती प्रेरणा शक्ती ती हो केल्यार मेळटा पा आतां अंगडीन सांगता ती 35% हें खंय इतें उण मोल्ला दिता 35% चोडोवन मागीर उण करचें ताणें तें आमकां मना वचना तावळ तूं तातूंत प्रवर्तन करतलो नाजाल्यार कोणें प्रवर्तन करना ती तशी आमकां काय जालें रे प्रवर्तन जे आमकां म्हणल्यार रे दादवळ मंदूच्या पयशी व्हड पुण्य खंयपा एक देवाल जिर्णोद्दारू ताज्या पुण्यान एक ताका लागना गंगेचे तेमिंगड यमिंगड तशी हांगाय जालें रे मस्त देवाल तुल पुण्या काम जिर्णोद्धार जे आमकां देवान काम रे आतां तुगेलें घर कशें जाता तुगेलें घर पर्ण जाल्यार रे तूं घर बांदूं काम जाल्यार भंय आसता आतां घर बांदूं लॉन न्ही मेळटा हांगा करूं जाता ना कित्या हांगा कशी देವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ದೇವಾಗ ದಿಮ್ಚೆ देव दिता आमकां जाल्यार दिमचें तशी मन दी आमकां तें ताज्या पयशी व्हड देवळाचें एक जिर्णोद्धार जे आमकां भय सहज कशें जाता दुड्डू मात्र दुड्डू न्हय आजी व्हड मन व्हड आमकां भय मागीर पेर कशी केची कसलेपणी कोण आमगेलो दोश आसा जाल्यार ते निवृत्ती जे आमकां तशी शेणीन न्हय मस्त प्रेरणा अशी कोरका म्हूण कळ्ळें न्हय मागीर एक प्रश्न दवरलेलो प्रश्न आंतूचे अष्टम गेली मागीर आमी खंय बेंगलोर आंतू खंय की आसी चातुर्मासावळे अष्टम गेले आमी मेले मागीर कथान कितें दवरता ती कसन केची 3 दीस आंदोवर सान मटाक आमकां दिसता पुरा परिहार हुई जालो 5-6 म्हयने भितर मागीर अरे चांग मन आमकां हें मन नसू का परिहारा मात्र तशी मन जाय देवळा जिर्णोद्धार हुई आमकां शीघ्र चांग मनान जे आमकां आमी एक मना व्हरका की प्रीती आसा जाल्यार सर्वे जाता आतां सान पेंट दोरक्यांक एक स्वभाव आसा कोणेय एक चांग करूं वता नाजाल्यार तें करूं वता म्हळ्यार रे कशी तांडून सकल घाल्यात कुर्ल्या काम चड आमकां दुसरे जातींनी कोंकणरू कोंकण म्हळ्यार तेंकडी तें तांणी आमकां सांगचें जाळेन रे जाळेन म्हळ्यार रे कसने आमी करता न्ही कसन करना म्हूण ना आतां काळगी पयरी आमी सांगीन ना एकडच न्हय दुसरे ब्राह्मणान सांगचेंच न्हू आमकां कसन ಏನು ಮಾಡಿಯಾನು ಇದೇನು ಕರ್ತಲೆ
मला दिन तर करून होत दोरक्यांक आम्ही एक चेतानी आमकां होगळ दिताय म्हूण नाल्यार मार चमगा असो आमकां म्हणल्यार रे इतें करूं यार आमी म्हणल्यार रे मानमेरी आसोन न्हय रे ते आमगेले समाजाक गूण मानमेरी आसोन आमी कांय करना ती तें दुसरें कोणें करूं उपरो ते जाल्यार आमकां कितें म्हूण करता आमी चंद कोन्न जाल्यार आमगेले भितरी चिके घर्षण आमकां घर्षण जाय न्ही जाल्यार खंयचें जमना देवाल विशयांत अत्यंत चड जामकां चर्च जामकां चर्च जाव न्हू ते चर्च चांग जाता जाल्यार चांग चर्च करपाचीच हे नंतर अगत्य तीन चर्च करचेस मो ते चांग कुर्ले काम कुर्ले म्हळ्यार एक वेरवच आदी ना आमी तशीच कित्याक तागेल काला जालें जाल्यार म्हाका चड जाता हे उप्पिनांगडी म्हूण न्हय रे पुत्तूरय तशीच पुत्तूर न्हय बंटवाळय तशीच बंटवाळ न्हय मंगळूरय तशीच मंजेश्वर तें तशीच कोच ते म्हळ्यार हें साऊथ केंद्र न्हय कोची तेंच पळयल्यार रे आमगेले न्हय ते काश्मीरी पंडित सारस्वत तागेले इतोची गूण मनांगले ते आमी ते राजस्थाना जमकली तांगेले उलयन मला कळत ना गूण हे मेन तेंच कांय व्यत्यास ना DNA आसना म्हणटा जीन जीन एकच कांय व्यत्यास ना तीन जीन गूण सुका मनांगलो तुका असल गूण तशे तेंचे आमचे आनाचे प्रीती आसूं का प्रितीन हें देवान काम आमी चांग रुपार आसूचे आमी बोटान मेजूची तातूंत ही सान पॅन्ट मस्त होडीनी न्हय चांग म्हणना न्ही आमी एकत्र जावन आमकां मेळ्ळें सौभाग्य देवालें मन नासता जाल्यार खंयचेय जाता आतां तो एक चुकी करता जाल्यार चांग सांगता सांगिल्यार रे वय मागीर चुकी सोदूचे म्हूण आसा चुकी जमचे म्हूण आसा चुकी सोदूचे मेळल्यार रे अशीच पोंदा सोदूचे म्हूण आसा मना बरा चुकी सोदूचे म्हूण आसूं ना जाल्यार सोदून काडचें तातूंत नेगेटीव सोदूचें चुकी जमचें सहज जाल्यार चूक जाल्ले वेळार कोणाय सांगता जाल्यार ते चांग मनान ऐकल्यार मो चांग जाता आम केलें न्हयची सम न्हय तो वे चांग सांगता चांग जाम काम म्हूण सांगता ते बदला सुचेस मो ते कोण की जबाबदार ते ताजे आवड गूण ते मना व्हर न्हू चांग मनान व्हड एक देवाल काम सर्वांनी एकत्र जावन इत्या व्हड जबाबदारी म्हालगड्यांक केल्या कोरून दिल्यान दवळ आमी ते मुखारसून व्हरचें आमगेन काम आनीक मुखारसून व्हरचें न्हय मुखावेल पिळयेक ती जबाबदारी दिवची काम मुखावेल पिळयेचेर डुबाळांक अशी शाश्वत जानचोल काय जालो विशय तातूंत हे शाश्वत जानचोलच्या विशयान आमकां एक विशेष सौभाग्य आमी ते मना व्हरून चंद्ररूपार केल्यार देव खंडीत करूंक येता आमी न्हय करचें ना देवान करचें आमगेले करान म्हूण मन आयल्यार ताज्या व्हड गूण खंयच्यो ना देव आमगेले करान करता मागीर आमी त्या भिमका एक जिर्णोद्धार जामचें हे वेळेर स्वाम्यानी येन एक आशिर्वाद दिमका म्हूण लास्ट बेलतंगडी कामांत आमगेन पुरा प्रोग्राम जावन गेल्या तशें मागीर पुतुरा दुखून येता ती स्वाम्यान एक आशिर्वाद दिवन आमगेले पेंटेक ताका एक चालन जामका प्रितीना पुनळा देवान तुमगेली प्रार्थना विशेष स्वीकार करून व्यासरूपती नरसिंहान तशी लक्ष्मीपती वेंकटेशान स्वीकार करून विशेष म्हूण तुमगेले मनान तुली चित्ती की ती परिपूर्ण चला आसून दिमका तशीच पेंटेन परस्पर प्रीती ऐक्यमती दिन त्या देवान चंद्ररूपार करून लेखिल्ल्या आपल्या चांग रूपार खंयचेय विशयांत उणेपण नतीन देवान चला आसून दिमका म्हूण व्यासरूपती नरसिंहाली तशी लक्ष्मीपती वेंकटेशाला पुन्हा प्रार्थना करून समाजाक देवान बर करका म्हूण पुन्हा हा देवाले प्रार्थना करून सर्वांक बर करून चला असो म्हणून देवाला प्रार्थना करून रबयतात
ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆನ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆನ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುಂ ಭಜೇಹಂ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುಂ ಭಜೇಹಂ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುಂ ಭಜೇಹಂ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುಂ ಭಜೇಹಂ ಅತಿ ವಿನಯದಿ ಸ್ತುತಿಯ ಮಾಡುವೆ ಯತಿರಾಯ ಕೊಡು ಸನ್ಮತಿಯ ಅತಿ ವಿನಯದಿ ಸ್ತುತಿಯ ಮಾಡುವೆ ಯತಿರಾಯ ಕೊಡು ಸನ್ಮತಿಯ ಗತಿಯು ಎನಗೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಗತಿಯು ಎನಗೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕಾಣಲು ಪತಿತ ಪಾವನ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕಾಣಲು ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆನ गुरु महाराज